ॲप बेगोबेग सुरू करतले असो विश्वास पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन उक्तायला। हातूंतल्यान जो महसूल येतलो तो टॅक्सीकार थारायतले आनी हांचो फायदोय टॅक्सीकारांक जातलो अशें खंवटेन स्पश्ट केलें। राजकारण करून मोपा विमानतळार टॅक्सीकारांक आंदोलनां करपाक अशें खंवटेचें म्हणणें। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे मेळून ह्या विशयांचेर भासाभास करून बेगोबेग निर्णय घेतले अशें खंवटेन सांगलें। वीज खात्या वतीन पावसा आदींच्या पूर्व तयारेच्या कामाक सुरवात जाल्ली आसा। दक्षिण गोंयांत 21 मे ह्या दिसा 3 ते 4 वरां खातीर वीज पुरवण बंद दवरपाचो निर्णय घेतिल्ल्याची म्हायती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली। कांय प्रमाणात उदकाचो उणाव सगळ्यांकूच आशिल्ल्याची गवाय उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिली। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत तो उलयतालो। तशेंच 250 MLD प्रकल्पाचें काम पुराय जातकीच उत्तर गोंयच्या उदकाची तान भागतली अशेंय ताचें म्हणणें। तेच बरोबर ओपा लागीं कुर्टी हांगा उदकाचे स्रोत सोदपाची प्रक्रिया सुरू आशिल्ल्याचें मंत्र्यान सांगलें। अठ्ठावनाव्या वर्सा निवृत्त जाल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनाचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर पेन्शन विभाग स्थापन केला। उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण हो निर्णय घेतला अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। तशेंच मये भलायकी केंद्रा खातीर 2063 चौखण मिटर जागो दिवपाचे कॅबिनेटाच्या बसकेत पास केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलें। तशेंच IPHBन 2 पदां खातीर कंत्राटी पद्दतीन नोकऱ्यो दिवपाचे थारिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगलें। राष्ट्रीय खेळा सर्तीचो लोगो अनावरण करपाची कार्यावळ 14 मेक सांजे वेळा 6:30 वरांचेर श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात जातली अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली। मजगती ऑक्टोबर सोंपता म्हणसर ही सर्त जातली अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें। खेळा मळार तरणाट्यांक योग्य साधन सुविधा मेळप हे खूप गरजेचें।
पूण कांय वाठारांनी भुरग्यांक खेळपा खातीर कसलीच सुविधा नासता। कुट्टाळेच्या वेळसाव वाठारांत लेगीत हीच परिस्थिती आसा। ह्या वाठारांतल्या मैदानाची सामकी अवतिकाय जाल्या। गोंय खेळा प्राधिकरणान इतली वर्सां ताची देखरेख कित्याक घेवना? चवकशी बेगोबेग करून मैदानाची देखरेख करपाक वावुरतलो अशें उतर कुट्टाळेचो आमदार तशेंच गोंय खेळा प्राधिकरणाचो वांगडी आंतोन वाझान दिली। बुधवारा बाबत स्थिती वेळसाव मैदानाची पळोवणी केल्या उपरांत आमदार उलयतालो। गोंय हे संवसारीक पर्यटन थळ म्हणून वळखतात। पूण फाटल्या 10 वर्सांत गोंयांत उळे वखदांचो वेव्हार, शिंदळकी वेवसाय, खडणीचे प्रकार ह्या गजालींक लागून गोंयचें नांव पाड जायत आसा। गोंय सरकाराक हाचेर नियंत्रण दवरपाक येस आयलें ना। गुवळे वखदां घेवप्यांचेर कारवाय करचे परस ड्रग्स नेटवर्क ना नप्यत करचे अशी मागणी विजय बिके हांणी केली। हालींच्या काळात ड्रग्साचो विक्री वेव्हार व्हड प्रमाणात वाडला। विमान मार्गान ड्रग्स गोंयांत पावूंक लागल्यात। ह्या प्रकरणात पुलीस महासंचालकांक काँग्रेसी कडल्यान निवेदन सादर करतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। शिवोले मदल्या वाटान संजीव आगरवाडेकर हाच्या घराक उजो लागिल्ल्यान 2.5 लाखांचे लुकसाण जाले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक फांतोडेर 2.5 ते 3 वरां मदीं घडली। उजो लागपाचें कारण कळूना अशें संजीव आगरवाडेकर हांणी सांगलें। अचकीत उजो लागिल्ल्यान सुमार 2.5 लाखांचे लुकसाण जाले। सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावं ना। मानसवाडा कुणेचो रस्तो हो राष्ट्रीय महामार्ग जावन आसा। सुमार 171 कोटी रुपयांचो हो प्रकल्प आशिल्ल्यान ह्या रस्त्याचें काम आदींच हातान घेतिल्लें। मात तेन्ना थळाव्यांनी कामाचो निशेध केल्ल्यान तें पुराय जावपाक पावलें ना अशें स्पश्टीकरण आमदार सुदीन ढवळीकारान दिलें। येता त्या 10 दिसां भितर जड वाहनांक वयल्या रस्त्या वयल्यान वचपाची सोय करतले अशें आश्वासन सुदीनान ह्या वेळार दिलें। मॉन्सून लागीं पाविल्ल्यान सध्या गांवठी मिरसांगो विकत घेवपाक बाजारांत गर्दी जाता। बुधवारा दिवचलच्या सप्तकी बाजारांत तर मिरसांगो विकत घेवपाक गर्दी उसळिल्ली। बाजारांत गांवठी प्रमाणय वाडला। फाटल्या वर्साचे तुळेंत अंदू मिरसांगाचे दर मातशे देंवल्यात। देखून गृहिणींच्या तोंडार कांय प्रमाणात हांसो दिसून येता। मजगतीं ह्या वर्सा मिरसांगाचें पीक समाधानकारक आयलां अशी माहिती दिवचलच्या विभागीय कृषी कार्यालयांतल्यान उपलब्ध जाल्या।
बुधवारा वास्कोतल्या रेशन सोसायटीत लोकांक दिवपा खातीर ज्या तांदळाची पुरवण केल्या ते सामके बाबत दर्जाचे आशिल्ल्याचे मुखार आयला। लोकांक ह्या इबाडिल्ल्या दर्जाचो तांदूळ दिवं नाकात, तशेंच बेगोबेग हो सगळो पुरवठो बदलचो असो निर्देश नागरी पुरवण खात्याची निरीक्षक सरिता मोरजकर हिणें दिल्या। आपल्या दर एका व्हिडिओतल्यान सरकाराक प्रश्न करपी समाज वावुरपी शंकर कोळजीचो नवो व्हिडिओ मुखार आयला। वास्को सड्यावेल्या कोयराच्या ढिगार लोटांगण घालून तांणी सरकाराचो एका आगळ्या वेगळ्या पद्दतीन निशेध केलो। पावस सुरू जाल्या उपरांत कोयराचो चिखल जावन दर्यांत व्हांवून गेलो जाल्यार ताचो परिणाम दर्यांतल्या जीव जंतूचेर जातलो। दाबोळे, वास्को आनी मुरगांवच्या आमदारान हातूंत लक्ष घालून हो प्रस्न सुटावो करपाक जाय। डंप केल्लो कोयर काडूंक ना जाल्यार आंदोलन करतलो अशी शिटकावणी शंकर कोळजीन दिल्या। दक्षिण आफ्रिकेंतल्या नामिबियांतल्यान भारतांत हाडून मध्य प्रदेशांतल्या कुनो राष्ट्रीय उद्यानात दवरिल्ल्या आनीक एका चित्याक मरण आयलें। चित्यामदीं जाल्ले झुजींत दक्षा ह्या मादी चित्याक मरण आयलें। दक्षिण आफ्रिकेंतल्या नामिबियांतल्यान भारतांत हाडिल्ल्या चित्यामदीं ह्या वर्साच्या मार्च, एप्रिल आनी मे म्हयन्यांत फाटोफाट 3 चित्यांक मरण आयलां। दक्षिण आफ्रिकेंतल्यान 20 चिते भारतांत हाडिल्ले, हातूंतल्या 3 चित्यांक मरण आयलां। गोंयांत दिसवड्याचेर काम करपी जायते मजूर वा कामगार कर्नाटकांतले मतदार आसात। तांकां मतदानाक व्हरपा खातीर गोंया सावन खाजगी आनी कदंबा मेळून 100 बशी कर्नाटकांत गेल्यो। कांय बशी फांतोडेर जाल्यार कांय बशी सकाळीं गेल्यो। बेळगांव, हुबळी, कारवार, दांडेली, धारवाड ह्या थळांचेर ह्यो बशी गेल्यो। बेळगांव आनी कारवार हांगा कदंबाच्यो बशी भाड्यान वचपाच्यो गेल्यो। किलोमीटर प्रमाण महामंडळ भाडे घेतले। बशी बूक करप मंगळारा सुरू असले अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकर हांणी दिली। गोंयांत रावपी कर्नाटकाच्या कामगारांक मतदान करपाक वचपाक खासा कदंबा बशी धाडिल्ले खातीर काँग्रेसीन सरकाराचेर खर टिका केल्या। गोंय सरकार कर्नाटकांतल्या लोकांक मतदान करपा खातीर कदंबा बशी कित्याक धाडटा? बेकायदेशीर पयशांची येरादारी करपाक इबल इंजिन सरकाराचो हेत आसा काय अशे प्रस्न काँग्रेसीन केल्यात।
पाकिस्तानाचे आदले प्रधानमंत्री आणि पाकिस्तान तेहरीक ए इन्साफ पक्षाचे मुखेली इम्रान खान हांका अटक केल्या। इस्लामाबाद न्यायालया भायर ही कारवाय केल्या। इम्रान खान हांचेर भ्रष्टाचारांचे आरोप आसात। या प्रकरणात न्यायालयात ते हजर रावले उपरांत पुलिसांनी अटकेची कारवाय केली। मजगती अटकेच्या कारवाई उपरांत इम्रान खान हाचे समर्थक आक्रमक जाल्ल्यान पाकिस्तानातल्या जायत्या शारांनी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण जाल्या। गोंया सयत देशाक समृद्ध इतिहास तशेंच संस्कृती दायज आसा। उदरगतीचेर विचार करतना विदेशी प्रतिनिधींक भारताची संस्कृती तशेंच देशाचो इतिहास जाणून घेवपाची संद प्रदर्शना निमतान मेळटा, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। G20 परिशदेचे बसकेत आर्ट हॉटेल प्रकल्पाच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले। ह्या वेळार पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हाजीर आशिल्ले। सेरेंडेपिटी आर्ट संस्थेन सांस्कृतिक वळख करपाचे नदरेन हो प्रकल्प राबयला। दी केरला स्टोरी या सिनेमाक विरोध करपी दर एकलो राजकीय पक्ष हो आकांतवादाचे समर्पण करता, अशें म्हणीत केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीन बंगालची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीचेर टिकांचे फार पेटयले। दी केरला स्टोरी हो सिनेमा पळयल्या उपरांत मंत्री इराणीन ही प्रतिक्रिया दिली। हो सिनेमा सत्य घडणुकेचेर आदारीत आसा, देखून एक पालक म्हणून प्रत्येकान हाचेर विचार करपाची गरज आसा, अशें स्मृती इराणीन आपल्या उलोवपांत म्हणलें। रस्त्या कुशीकचे गाडे, झाडांची नर्सरी आणि बाजारांत हेर राज्यांतल्या लोकांनी घाल्ले गाडे 7 दिसां भितर काडपाची शिटकावणी म्हापसा पालिकेन दिल्ली। बुधवारा पालिकेन पळोवणी करून हे गाडे तशेंच तांची कार्डां जप्त केली। रस्त्या कुशीक तशेंच बाजारांत हे गाडे घालचे न्हय अशें पालिकेन कळीत केल्ले, पूण तांणी ते काना मनार घेतले ना। ह्या गाडयांचो गोंयकारांक त्रास जाता। म्हापसा सगळे बरो बाजार भरता, हांचेर ह्या भायल्या गाडयांचो परिणाम जाता। हे खातीर पालिकेन हे गाडे काडपाक सांगिल्ले अशें म्हापसा पालिकेचो मुख्य अधिकारी अमीश शिरवयकरान सांगलें। सिवरेजीच्या कामांचे सांगपाक शकना, पूण हेर वाठारांतल्या रस्त्यांचेर पावसाळ्यात तुमकां एकूय फोंडकूल दिसचें ना अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिलें। सावड्डे मतदारसंघातल्या दाबाळ, मोले आनी साकोर्डा वाठारांत उदका प्रकल्पाचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो।
सिटी अंतर्गत सांतिनेज वाठारांत जी कामां चालू आसा ती 30 मे मेरेन पुराय करपाची मुजत जिल्लो अधिकाऱ्यान आमकां दिल्ली आसा। ते प्रमाण कामां वेगान चालू आसात अशें पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान सांगलें। सध्या जी कामां चालू आसा ती 30 मे मेरेन पुराय करपाचो आमचो यत्न आसतलो। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाची जाप दितना बाबुशान ही माहिती दिली। गोय सरकाराच्या कार्मिका खात्याच्या आदेशाप्रमाण गोय नागरी सेवेतल्या 17 अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय अ श्रेणीत बढती जाल्या अधिकाऱ्यांमध्ये दीपक देसाई, व्हीपी डांगी, दीपक एम बांदेकर, विकास गोवेकर, दीपाली नाईक, राजू गावस, एंथनी डिसोजा, संध्या कामत, दामोदर मोरजकर, लॉरा ब्रिटो, माद्रे द डेऊस, वासुदेव एन शेटिये, राजेंद्र मिराजकर, राजन के प्रवीण बरड, उपासना माजगावकर, प्रशांत शिरोडकर, संजीव गावस देसाई। वाडटे गरमीक लागून फाटल्या कांय दिसांच्यान शीतपेयांक मागणी वाडल्या। कालोर सोंसूं नजो जातकीच दर एकल्याची पावलां शीतपेयांचे गाडे आनी दुकानां कडेन वळपाक लागतात। दिवचले वाठारांत वचत थंय हे चित्र पळोवपाक मेळटा। हवामान बदलाक लागून फाटल्या 2 दिसांच्यान उष्णतायेचें प्रमाण हिस्पा भायर वाडलां। पर्यटन स्थळ म्हणून फामाद आशिल्ल्या मये तळ्याचेरय सध्या शीतपेयांक खासा करून लिंबू सोडाक प्रचंड मागणी आसा। गर्दी फुडें लिंबू सोडा करपी दुकानदाराक सवड लेगीत घेवपाक मेळना। पारपोई मंडूर दोंगरार घाल्ल्या उज्याक लागून बरेच लुकसाण जाले। सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकर आणि आक्षे पंचायतीच्या पंच वांगड्या सयत उजो लागिल्ल्या दोंगरांची पळोवणी केली। उपरांत त्या दोंगरावयली 72 झाडांची कत्तल केल्या अशें पळोवणे वेळार कळून आयले। या घडणुकेची माहिती रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिली। उपरांत अधिकाऱ्यांनी लेगीत त्या दोंगराची पळोवणी करून थंयच्या 2 कामगारां सयत कंत्राटदारांक तांची मशिनरी रान खात्यान ताब्यांत घेतली। हो उजो मुद्दाम कोण तरी लायता आनी जमीन हडपपाची कामां करता अशें विरेश बोरकारान म्हणलां। दिवचल शारांतल्या रोलिंग मिल मुस्लिमवाडो वाठारांत सध्या कोयराची व्हड समस्या उप्रासल्या। रस्त्या कुशीक आनी लोकवस्ती लागीं कोयर कुसून वातावरण प्रदूषित जाला। देखून रस्त्यान यो वच करप्यांक नाक दामून धरून वचचें पडटा। कोयर कुशिल्ल्यान जळारांय वाडल्यांत। रोगराय पातळपाची भिरांत लोकांमदीं पातळ्या। हे समस्ये कडेन कोणूच लक्ष दिनात देखून लोक नाराजी उक्तायतात।